नवे गीत रोचून गायात A21 page 10. नवे गीत रोचून गायात परमेश्वर बागवाकानात शेकांशीक प्रितुमी वयर देवाक सूत गितां गायात परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना गोडात वोयकारात नांव देवाचें बोरगोतात तारून तांचें ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रांमोदे गाजोयात सगळ्या पोरसांको लोयात ताची कोयती क्विस्मितां. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची इंतेसां आसात ती पयले सुवातेर दिनवासनी सेबीण मांयक ताका बरें केल्लें आसा म्हणून आलन रिबेल्लोन ते समोर उलयल्ले आसा भिटयल्ले आसा आनी आमी बरी सावदी भलायकी पासत आंतोन आनी एपिसियाना तांचे पासत मागता. ही इंतेसां मनांत दवरया आनी आतां ह्या मिसान आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो भावनो, आयज आमी एक भाग्यवंत जेरोम एमिलियान हाचे फेस्त समोरता. ह्या वेळार देवान आमकां सृश्टी दिल्ली आसा न्हय. पाप साहेबान सांगलां ही सृश्टीचो आमी गैर उपयोग करूंक फावना, वायट उपयोग करूंक फावना, पूण तिका सांबाळूंक जाय. ती दोतोरी आमची माय जावन आसा, तिका आमी राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय. पूण खूब लोक कांयचे कांय आपणाक जाय पळय तशें निसर्गा सरशीं जियेतात, बाकीचीं ते आडायतात. हाका सगळ्या जाणांक आमी तांचे पासत मागया. आनी आमी तर निसर्गाक आमी बरे भशेन लेखोंक ना, देवाचीच कूड म्हणून ती आनी आमकां ती बरेपण दिता म्हणून, जाल्यार हें पातक आमी कबूल करया. आनी ह्या वेळार आमच्या सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोडपदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तगली बागून आशिर्वाद घेवया. सोर पुदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा काकळूत सारा बापा, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी आदारी जावंक भाग्योन जेरोम एमिलियानाक तुवें विंचलोय. ताचे विणवणेन हें प्रार्थन आमी कोत्ता. संवसारांत आवय बापूय वो आदार नासलोल्यांक आमचे उदेशी तुजो माय मोग दाखय आनी तांची बाळगोन कर. आनी तुजो पवित्र आत्मो दिवन तुजी भुरगीं केल्ल्या आमा सोमेस्तांक हें बाग सांबाळूंक दोळ्यान फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अरंभाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली, पूण पृथ्वीक आकार नासलेलो समुद्र कालुकांत
बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर झोंपोय मारतालो. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळुकांतान उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळुकाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे जावच्याक तांचे मोदें मोळप जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मोळबाक केलें आनी मोळबा सकयलें आनी वयलें उदक वांटलें. मोळबाक अंतराल म्हूण नांव दिलें. सांज तसोच सकाळ जाली. हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतराला खाली उदका एके सुवातेर जमा जावंक आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूंक, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक समुद्र म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उपटून जावं, बीं दिती झाडां आनी बीं आसलोलीं फळांचे रूख जमनीर उपटूंक जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उपटून केली. जिनसां बासांचीं बीं दिती झाडां जालीं, आनी तशेंच जिनसां बासांचीं बीं आसलोलीं फळां दिती रूख जाले. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दीस आनी रात मोदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं, आनी त्यो दिवट्यो काल दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूंक. प्रितूम उजवाडाक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवटी आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक, आनी नखेत्रां. पृथ्वी वयर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक, आनी उजवाडा आनी काळोखा मोदें अंतर आसूं. देवान तांकां अंतराळार घाली. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो चवथो दीस. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक आपली कर्तुवांनी संतोश मेळूं. जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुवांनी संतोश मेळूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, तेजवंत आनी मोहिमेन बोल्लोलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आपल्या कर्तुवांनी संतोश मेळूं. प्रितूम तुवें तिची बुनयादीचेर थारायल्या. शासनाच्या शासनाक ती तीर गोट केल्या. दर्याचें आवारण तिका पांगरूंक दिलां. उदका तेन्ना पर्वता वयर चडटलीं. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आपल्या कर्तुवांनी संतोश मेळूं. वयल्या फाल्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो कोत्ताय. दोंगरार मोदल्यान तेज्यो व्हांवून येताय. ताचे देगे मोलबावेलीं शेवणी आपले गुंटीर कोत्तात. रुखांच्या कांद्यांचेर बसोन कील बिलतात. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आपली कर्तुवांनी संतोश मेळूं. कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुवां सर्वेस्परा.
केल्याय तें सगलें जाणवायेन केलां. तुज्या रचण्याची प्रितूम उपूट बोल्ल्या. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आमचो जबाब सर्वेस्परा आपल्या कोतुत्वानी संतोष मेलो. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगडटलो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतलो. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पोलतोड मारून जेजू आनी ताचे शिश्य गेनेझारेताक पावले. थंय ताणें ओडें लायलें आनी जेजू ओड्यांतलो भायर सरोना फुडें लोकांन रोखडोच ताका वळखलो आनी आख्या प्रांतांत हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून थंय वायटाकारांक हांतुरणार सयत हाडूंक लागली. आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नगरांनी वो शेतां मोळ्यांनी वायटाकारांक मैदानार दवरताली आनी ताच्या आंगोस्त्रांची देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागताली आनी हात लायताली तितली बरी जाताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्त. भयणीन भावनो हो सगलो लोक इतलो भावार्थ जेजूचेर दवरतालो न्हय. आनी ती कितें म्हणटाली ताच्या वस्त्रांक पर्यंत हात लायलो जाल्यार तांकां पेकोवणी मेवतली आनी तशें जातालें. आतां आमकां केदें व्हडलें बाग हा. जेजू हूंय हा, सगल्याक हा, पूण चड करून आमच्या कुडींत मनांत ओतम्यांत म्हणजे काळजांत आसा. आनी आमच्यान फकत आमच्या मनांतल्यान ताका आजीर जावंक जाता आनी वो स्पर्श आमी ताका केलो की ना आमकां सगलें बरेंपण कुडीक मनाक ओतम्यांक फाव जातलेंच. पूण हो भावार्थ आसूंक जाय आनी ही पद्दत आमी पत्करूंक जाय. जीं कोण पत्करतात तांकां कितेंय जावं ती भितरल्यान सुखी आसात, संतोशान भरलेलीं आसात. वायट तांचेर कोसळलेलें आसा तें वायट त्या वेळार तो काडटलो. घाबरपाची गरज ना. थोडीं मनशां आमची दुयेंसां रोखडीच काबार जातात, थोडीं तांकां वेळ लागता. जशे भशेन एक झाड वाडटा तें पयलीं ताका एक कोंब येता, मागीर तें हळू वाडटा, मागीर 2 पानां येतात, रानींग वाडटा ते भशेन. आतां कातरपाक एकदम सोंपें, पूण पाळां अजून हात न्हय भितर, ती भितरल्यान उमटूंक जाय. ते भशेन जेजूक तर आमी एकवटान रावत, ही जीं पातकाचीं पाळां आमचें सगळें आसा, चिंतनाच्या पावंड्यार वो भावनाच्या पावंड्यार वो चालीच्या पावंड्यार ताका वेळ लागता केन्नाय. थोडीं जाणां म्हणल्यार रोखडोच तो काडून उडयता. पूण आमच्या मदें ती फुरसत आसूंक जाय, ताका आजीर जावच्याक पासियन्स आसूंक जाय. पूण आमी तर सगळो ताका एकवटान रावत, हें सगलें तो बरें करीत रावतलो. आनी जशे भशेन तो निसर्ग इतलो बरे भशेन राखता आनी सांबाळटा, आमी हे पयले वाचपान आयकलां आनी पाप साहेब आमकां सांगता ताची आमी काळजी घेवंक जाय. ती आमची दोतोरी माय. तेच भशेन आमची कूड जावन आसा एक मंदीर, जसो देव जियेता. जितली आमी ताका आजीर जातल्या आनी हे परी ताका आमी आमचो हात लायतल्या भितरल्यान आमकां सगलें बरेंपण तो फाव करतलो.
हे भाशेन एका सांताच्या जिवितान घडलें. तुमी आयकलां ताचें नांव जेरोम एमेलियाने. तो हिंचुल्लो इतालियाचो. आनी कितें म्हणून जालें ताका पळयात. ताचो पाय माय वेनेस म्हणटा ते वेनेसिया थिंचुल्लो ती व्हडल्या दर्ज्याची आसलेली, म्हणजे एक कुटुंब म्हणून थंय व्हडलें आसलेलें. ते थिंचुल्ले तांचे मालमत्ता आसलेली, खूब भाटां शेतां आसलेलीं. आनी हो तांचो पूत आसलेलो. पाय मेल्या उपरांत ताणें पार काडली, गेलो. तांचे वेनेशियन पळय फौज आसलेली तातूंत ताणें प्रवेश घेतलो. आनी वावुरताना थंयसर फौजीन एक दीस तांकां धरले आनी बोनकुंडींत घातले. बोनकुंडींत तो इतलो थंयसर कासावीस जालो आनी मागीर ताका भितरल्यान एक दर्शन घडलें. कसलें दर्शन? आपल्याच जिविताचें. आपलें जिवीत ताणें स्पश्टपणी पळयलें. कितें म्हणून हांव कोत्तां? ह्या संवसारांत पातकी जिवीत जियेतां. शी अशी कायली ताका. म्हण लागलो हांव हें आतां पोतून केन्नाच करचो ना. म्हजें जिवीत हे भाशेन हांव सारचो ना. आनी सायबीण ताणें भास दिली ह्या स्वप्नांत. आनी दुसऱ्या दिसा थान मागीर तो तयारी करूंक लागलो बोडगिणींतलो भायर सरपाक. पूण तांकां भितर दवरलेले प्रिजांत. एक दीस ताणें काडली पार, पूण एकदम खूब धोकीदायक आसलेलें तें. गेल्या उपरांत सोमतो तो थियोलॉजी फिलॉसॉफी शिकोवंक लागलो, म्हणजे पाद्रीपणाचो अभ्यास. 10 वर्सां लागता ताका. ह्या 10 वर्सांनी ताणें कितें केलें जाणां? अभ्यास करतालो खरो, पूण सगलो गरिबांची तो मदत करतालो. जंयसर तीं रावतालीं हॉस्पिटलांनी थंयसर वचोन तांकां बरें करतालो. मागीर ताचो एक आमीग आसलेलो, तो पाप साहेब जातलो आसलो फुडें. तो ताचो आमीग म्हणजे कशें? ताजेशी तो मार्गदर्शन आध्यात्मीक म्हणजे स्पिरिच्युअल कशें जावंक जाय तें ताजेशी वेतालो. ताच्यान तो पाप साहेब पायस IV हाचेशी ताणें म्हणलें म्हाका आतां एक संस्था तयार करूंक जाय. कसली संस्था? हे पळय दादले आसा ते अनाथांची म्हण तूं सेवा करतले. पयले सो ते तांकां बोर्डिंगां, मागीर तांकां इस्कॉलां, आनी हे भाशेन तो वावरूंक लागलो. आनी ताची ही रिलिजियस मोटवाशी संस्था तांकां म्हणटाले ते समाजच्यान. म्हणून ही संस्था वावरूंक लागली. खूब प्रगती केली आनी वावर बरोच फुडें व्हरूंक लागले ते. आनी ताणें बेरगा म्हणटा पळय थंयसर हे पळय बायलो बरे भशेन जियेन आसलेल्यो, कांयचे कांय आपलें जिवीत सादतालीं, तांकां सगळ्या जाणांक जेन्ना तांचेंय परिवर्तन ताचे भशेन जालें की तांकां एक घर आसलेलें. थंयसर तीं घरां ताणें खूब बांदलीं आनी ह्यो बायलो म्हण हितून थंयसर जिवंक लागल्यो. पूण ताका मागीर एक दुयेंस जालें आनी हें दुयेंस एकदम वायट जालें की तातूंत तो मेलो. हिंच्या वर्सा मेलो 1537 वर्सां. केन्ना ताचो जल्म जाल्लो? 1486 वर्सां तेन्ना ताचो जल्म जाल्लो. म्हणटच हे भाशेन ताचें जिवीत ताणें सारलें. पूण पळयात, जितलो तो जेजूक एकवटून रावलो, जेजू ताचें सगळें वावरूंक लागलो. पूण ताकाय मागीर दुयेंस जावन तो मेलो. पूण ताणें परवा केली ना. आपलें जिवीत सगळें देवाक भेटयलेलें आसा. हें पळय आमी संस्था भोगता तें देवाक ओपून दिलें आनी देवान दुसऱ्यांक बरेंपण फावो केलें. हे भाशेन आमचें सगळें जावच्याक कितें म्हणून करूंक जाय? आमी सदांच न्हिदच्या आदीं जेजू भाशेन आमी जेजूक एकवटून रावंक जाय. उठ्ठाना जेजूच्या एकवटान उठूंक जाय. कशें करतले आमी? सुस्काराचेर. सुस्कार जेन्ना आमी घेता तेन्ना जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत म्हणजे काळजांत भरोन येता. आनी आमचे भितर पळय हा तितलें जेजू सगळें आसा. तें जेजू सगळें भायर काडया. जेजू 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 म्हणून भायर काडलें की ना ताच्या नांवान एकाच सुस्काराचेर तें नांव घेत रावंक जाय. तें भायर गेलें ताचेर तो आशिर्वाद घालता. बरें अदीक बरें करून दिता, वायट काडटा, बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा. हे भाशेन आमी 5 मिनटांनी सारकी नितळ निर्मळ जातल्या न्हिदोंक गेलें की ना जेजू आमचें सगळें वावुरतलो. आमी न्हिदलेलीं आसा पूण तो आमचें सगळें वावरून 4, 5, 6, 7 वरां सकाळीं ताचें सगळें उठया आनी ताचें सगळें उठून ताका एकवटून रावलीं की ना आख्खो दीसभर मागीर आमकां ताचे घोटायेन आमचें जिवीत सारूंक मेळटलें. चलतना
पळयतना आयकतना उलयतना वावुरतना जेजू काय कोटोन आमी सगळें करूंक लागतलें कित्याक ही कृपा आमकां मेवतली कृपेन न्हान आमी पूण ती आमी वाडोवंक जाय आनी हे भाशेन मागण्यांत रावली की ना भाग्योन फ्रांसीस शेवेरे भाशेन भाग्योन जेरोम इमालिना भाशेन आमचें जिवीत देव सुफळ करतलो आमी कोत्ता ते भाशेन खूब जाणां हे भाशेन जियेता पूण अदीक आनी अदीक खोलायन जिवच्याक हे भाशेन आमचे हात जोडया तळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी आजीर जावया आनी सगळें भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरया सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 सुस्कार काबार जाय सोड जेजू म्हणपाचें मागीर बरो सुस्कार घेवचो त्या सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोवन येता मागीर जेजू जेजू म्हणून सगळें भायर काडया आनी हे भाशेन तर आमी मागण्यांत रावत जेजूचीं उतरां आमी आमच्या जिवितांत पाळटले हांव म्हजें सगळें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सगळें रिगून रावतां जशें एक फांटो दाख वेलींत रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचें तोसुगी फळां दिवंक जायना तशेंच तुमी म्हजें सगळें रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना वय जेजू आमी तुका एकवटन रिगून तुजें सरचें आसा आनी आतां तुकाय कोटोन आमी सगळ्या संवसारा पासत मागता कितलोचो लोक कश्टवता ह्या पिडेक लागून कोरोना व्हायरसाक लागून भिरांतींत आसात आनी हाका लागून कितल्या देशांनी लॉकडावन आसा आमकां म्हणनाय तूं हांगसर परवाच करिना कित्याक तूं आमकां सांबाळटाय राखताय पूण थोड्यांक जाता तें आनी हांचे पासून आमी मागता आनी दुसरीं दुयेंसां आसा त्याय लोकां पासून आमी मागता जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तितल्यांकूय आमी ह्या मागण्यांत दोत्ता सोरपोतेदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल घेवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोडशी येता हे पिडेचेर आनी हेरांचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता जें आतां वॅक्सीन आयिल्लें आसा ताचो बरो परिणाम लोकांचेर जावच्याक आमी तुजे कडेन मागता आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Page 39, C25, ना आमचे लागीं. Bapa na आमचे लागीं, दिवंक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितूम कोता वेरी तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्वां सोंसणी मोगा बापा घे तूं मानून हेंच आमगेलें वोट उणेपण ताटान घालशीत दितां घालून तुका आमचें हेंच इनोर्पण. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा आमच्या रुसणारा हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी हे परी आमचे अचूक कुडींच्या पोसणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या ओतम्यांकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची खाळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पतिदान सासणाच्या देवा सोर कालीन सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
श्रेष्ठ सुगणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सुभा नव्या बळान सुफल कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespo tung, sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उंसर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, उंसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोरमता, तुझें पुनर्जीवणपण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या मोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूक हे मागणें म्हणटाना आमी ताका तेंकोन आमकां सगळी बरी सावथ भलायकी दी म्हणून मागता. पूण आमकांच न्हय, दुसऱ्यांकूय जांकां ही पेकोवणी जाय तांकां सगळ्यांक आमी आमच्या काळजांत आजीर करया आनी जेजूच्या एकवटान पवित्र आत्म्यान म्हणया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोयन सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धोरुमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर राजर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा आशिल्ल्यांकूय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत खोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत खोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक वयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळून आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कडसरूक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 76, D48, Zoshe Meru Taneta. Zoshe Meru Taneta, Utkak Bounty Sorin Deva mokacha, what more so what vekta, Mosha what yantli footli so, she feyuda tum kadita, Mosha what yantli footli so, she दोळे दांपून जेजूक एकवटून वो वेळ सारया.
आनी भितरल्यान ताका स्पर्श करच्याक जी चिंतना भावना आमकां आडायतात ती सगळीं आमी ताचे स्वाधीन करुया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, एका उंड्यांत आनी एकी कालशींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच आमचो संतोश हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आनी आसूं. सर्वपदार्थ देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीसच्या वेळार जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय थंय भाग्यवन फ्रांसीसच्या वेळे कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. पेज 78 E4 देवा कारगां दिवया.